कटकटी करतात। एक प्रमाणपत्र दिवपाक स म्हयने फावटी मारच्यो पडटा म्हूण बहुजन समाजान तिडक उक्तायला। पेडणे बहुजन समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणेकार हांणी पेडणे उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकाराक मेळून ह्या समस्येचेर प्रश्न विचारलो। 7 दिसां आदीं जर ह्या समस्येचो सुटावो जालो ना जाल्यार आपूण आत्महत्या करतलो अशी शिटकावणी लेगीत ताणें उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिली। हांव रेजिडेंट ओबीसी एप्लाय केल्लेले रिन्यू करपाक 6 म्हयने जाले हांव हांगा फावटी मारता पण अजून म्हाजें जायना। आतां ते सांगता 1968चो डॉक्युमेंट्स लाय। म्हाज्या आई बाबा ना आसा तेंचे हांव डॅथ सर्टिफिकेट लायले, त्या भायर हांवें एफिडेवीट मारून लायले तरी ते सांगतात की म्हाका 1968चो डॉक्युमेंट्स लाय। म्हाजे पयलींचे ओबीसी आसा ते आतां एक्सेप्ट करिना। ओबीसी 1968चो तो क्लॉज मागता। जर त्या बापूयाचे तेचे बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार ताका ओबीसी मेळपाची ना। पण एका व्यक्तीन 5 फावटी ओबीसी रिन्यूवल केल्या जाल्यार 6व्या फावटी ताका ऑब्जेक्शन, म्हणजे 6 फावटी दिणारे ऑफिसर हे नालायक आसतले नाल्यार तांकां कायद्याचें ज्ञान ना म्हणून तेंच्यांनी दिला नाल्यार तेंचे रिजेक्ट केला असो तेजो विशय जाता। आणि हो आतां वांयगणकर आपूण हात वयर करता, हायर ऑथॉरिटी फाल्यां भुरग्यांची एडमिशन आसा, स्कॉलरशीप मेळपाक जाय, इस्कॉलांनी भुरग्यांक थोडे घेयना बी टीचर ओबीसी दिना जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आमदार, सरकार काय हो कलेक्टर? हे कलेक्टराचेर बी एफआयआर जावंक जाय। हो जर रिजेक्ट करीत जाल्यार 8 दिसांनी उपोशणाक जर रिप्लाय मेळना जाल्यार हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार हेची एफआयआर करतलो आनी ह्या ऑफिसराची चवकशी जावंक जाय। आनी आतां तेंच्यांनी नवीन भूत काडला की 168 जर तेचेर बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार 114 दी। अरे प्रॉपर्टी हा सगळी देश प्रभूंची आणि 114 कोणाच्या बापायचे मागतात? हे कोणाच्या बापायचे? बीजेपीच्या बापायचे मागता काय ऍप्लिकंटाच्या बापायचे मागतात? माझी एक सरकाराकडे मागणी आसली, ज्या पयलीं हांगासर काउंटर आसलो ओबीसी खातीर पंचायतींनी नासलो तो सरकारान दोन्ही आमदारांनी तांकां जर बहुजन समाजी तळमळ आसा पेडण्या एक स्पेशल काउंटर दवरात, ओबीसी कलेक्ट हांगाच करात। माझी आवय आसतली 80 वर्साची आणि ऑनलायन कशी अप्लाय करतली? ऑनलायन ताका मोबायलूच कळना। ऑनलायन करपाक हेंचे नेटवर्क आसा काय कितें? 4 दिसां भितर उदक आयलें ना जाल्यार मोपा आनी चांदेलाचो रस्तो आडायतले। पेडणेच्या नागझर वाठारांतल्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या। नळ आसा पूण उदक ना। भर पावसान पेडणेचे लोक उदका खातीर तानेल्यात। मात सरकाराक हे गजालीचे कांयच पडून गेल्ले ना। 100% नळ जोडणी जाली म्हूण सरकार मिरयता खरो, पूण गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्यक्ष परिस्थिती कितें आसा हाचेर तांचें मातूय लक्ष नाशिल्ल्याचें दिसून येता। पाणी येना म्हाका कितें करपाचें? भुरगीं टॉयलेटीन वयता सगळें अशीं करता, टॉयलेटीन वचून सारकें हांव खंयसून म्हणून पाणी हाडपाचें तें म्हाका कांयच कळना। आतां कितें करूं? पाणी चडत ना। पयले हेका सांगलें पाणी येना मरे, पाणी येता तें पाणी वयर चडत ना, अजिबात चडना। आतां हांव थंयसरले वाटे वयले टँकरकारांक हात करून करून पाणी भरता स्कुलान। हांव वाटे वयले कितले दुसऱ्यांक हें करतलें, आपयतलें आनी पाणी भरतलें। शाळेंत स्कुलान पाणी ना, गव्हर्मेंट स्कूल तें गव्हर्मेंट स्कुलाक पाणी जायत, पिवंक ना तांकां जर तुमी घरा हाडा जाल्यार हांव खंयतरी हाडून दिता। उदीक दिना जाल्यार आमकां खात्यांक कितें उदीक दितले? गव्हर्मेंट स्कुलाक दिना जाल्यार भुरग्यांक उदीक दिना जाल्यार आमकां कशें दितले? ना चडच कशें दितले? पाणीच ना। एक बालदी म्हणून पाणी मेळना म्हाका आतां। कितें जाल्यार धुकली काय आनी एक तर धुल्लो जाता, धुल्ल्यान तर समज दाट जाला सारकी। कितें करपाचें तें कळना म्हाका। कोण येयला एडियाचो कोण येयला आनी म्हाका नितळ करूंक ना। नितळ कशें करतलें हांव? कितें 2-3 दिसां भितर पाणी जर येयना जाल्यार आमी रस्तो हाडटली, गाडयो सगळ्यो हाडटली आमी। कितें एअरपोर्टा वयल्या गाडयो आमी हाडटली पयली आनी रस्त्यार आमी बसतली। तेंच्यांनी आमकां पयली उदकाची सोय करपाची, रस्त्यार बसतली आमी। बांयचें उदक काडटलें आनी बांय सुद्दां ना आतां। संस्कृतीची जतनाय करपाक संस्थांनी फुडाकार घेवचो असो उलो दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें मारला। दिवचल सम्राट क्लबाचे अधिकार ग्रहण सुवाळ्यान ते उलयताले। सम्राट क्लब इंटरनॅशनलाचे अध्यक्ष शैलेश बोरकार अधिकार ग्रहण जाल्यार विभागीय अध्यक्ष राजन राणे सोपूत ग्रहण अधिकारी म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यान निलेश टोपले हांच्या अध्यक्षताये खाला नवीन संचालक मंडळाक अधिकार दिले।
आयचे 3 PM बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देवीच्या वेगवेगळ्या रूपांचे दर्शन घेवप खूप शुभ असता. म्हणूनच आज आमचो प्रवास आम्ही सुरू करतात तो पेडणे तालुक्यातल्या मोरजेच्या दिशेन. पणजे ते मोरजे वचपाक सुमार 1 वर लागता. 30 किलोमीटराचो हो अंतर. परवरी, म्हापसा आणि शिवलचो पूल काढलो की रोखडीच मोरजे पावतात. मोरजेची दर्यादेग भोंवडेकारांक आकर्षित करताच, पण देवी मोरजाईच्या स्थापनेन हो वाठार भक्तिमय आणि पवित्र अनुभूती दिता. पावलीत आमी आमच्या आयच्या स्थानाचेर मोरजेच्या मोरजाई देवीच्या दर्शनाक. सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. देवी महात्म्य या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवरात्रीच्या 9 दिसांनी पूजन जाता ते देवीच्या वेगवेगळ्या रूपांचे आणि तिच्या शक्तींचे. आज आम्ही दर्शन घेवपाक आयला ते मोरजे हांगासरल्या देवी मोरजाईचे. जाणून घेऊया देवी मोरजाईचो देवी महात्म्य. या सोबीत देवळाचो वास्तुशास्त्र पुरातन काळापासून जपून दवरला. शेकड्यांनी वर्सांचो ह्या देवळाचो इतिहास हाजी मांडणी गोंयच्या हेर देवळां भशेनूच आसा. भिंतींचेर आनी खांब्यांचेर केल्ले नक्षी काम हे कावी कलेचो एक उत्कृष्ट देखावो.
देवीच्या गाभाऱ्यातली ही मूर्ती महिषासूर मर्दिनीचे एक रूप. महिषासुराचो वध करून देवीन वायटाचेर बऱ्याची जैत मेळयली. ताचे प्रत्यक्ष दर्शन तिच्या ह्या रूपान आमकां पळोवपाक मेळटा. ही शक्ती आनी सकारात्मक उर्जा दिता आनी दरेकाक तिच्या फुड्यान नतमस्तक जावन एक सुखद अनुभूती आयल्या बगर रावना. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थाये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नमस्कार, मी उदय गाडगीळ या मंदिराचा पुजारी. आज तुम्हाला इथे तुमच्या सगळ्यांचं इथे हार्दिक स्वागत. तुम्हाला जे सांगायचं तात्पर्य म्हणजे आज ही मोरजाई जी आहे त्या मोरजाईच्या 7 बहिणी आहेत आणि त्यांचा भाऊ आहे. त्यानंतर इथे आमच्या बाजूला इथे महादेव मंदिर आहे आणि उजव्या बाजूला इथे द्वारपाळ मंदिर आहे. तर सांगायचं म्हणजे 7 बहिणी प्रत्येक गावात आपापले विराजमान ते झालेले आहेत आणि कार्यक्रमाच्या वेळी प्रत्येकाचा वार्ता पण असतो. त्यांच्या प्रत्येकाच्या ओट्या म्हणजे त्यांचं जे आमंत्रण पत्रिका या प्रत्येक देवीला देवस्थानाला जे जातात इथे तर प्रत्येक वार्षिक जो काय कार्यक्रम आहे तर त्या पद्धतीने होता. त्या पद्धतीने यंदासुद्धा इथे नवरात्र उत्सव जो असतो तो सुद्धा यंदासुद्धा इथे साजरा होणार आहे. पहिल्या दिवसापासून ते नवरात्रीपर्यंत प्रत्येक दिवशी सकाळी देवपूजा, नित्य सप्तशती पाठ, देवीची सजावट, त्यानंतर संध्याकाळी येणेप्रमाणे फुगडी, दांडिया किंवा त्यांच्या बाकीचे इतर जे सांस्कृतिक जे कार्यक्रम आहेत आणि त्याच्यानंतर मग कीर्तन असतं. कीर्तनाच्या अगोदर पालखी असते. पालखी झाल्यानंतर मग कीर्तन झाल्यानंतर मग सांगत असते आणि सांगताच्या वेळी भक्तगण आपापल्या परीनं जे त्यांना शक्य असेल त्या पद्धतीने प्रसाद म्हणून कोण पंचखाद्य, कोण चिरमुरे किंवा लाडू अशा पद्धतीने प्रसाद म्हणून आणला जातो, तो वाटला जातो सगळ्यांना. आणि अशा पद्धतीने 9 दिवस कार्यक्रम जो असतो तो 9 दिवसापर्यंत प्रत्येकजण आपापल्या परीनं इथं सहकार्य करून भक्तिभावाने आणि त्या प्रत्येकजण आपापल्या वतीने इथे येऊन जे काय सेवा करतात त्या पद्धतीने शेवटच्या दिवशी इथे अंधार म्हणजे जो अवसार येतो, देवीचा भार जो येतो, त्या भाराच्या म्हणजे रुजवण घातलेलं असतं त्या रुजवणाचा प्रसाद म्हणून सगळ्यांना वाटला जातो. वाटून झाल्यानंतर मग देवतेची सांगता होते आणि सगळ्यांना मग देवीचा आशीर्वाद कौल मिळाल्यानंतर मग आपापल्या घरी जाऊन बाकी दुसऱ्या दिवशी तिला विश्रांती म्हणून दुसऱ्या दिवशी सकाळी पूजा झाल्यानंतर दुपारपर्यंत देवस्थान बंद असतं आणि संध्याकाळी देवस्थान मग सुरू होतं. त्याचप्रमाणे इथे या देवस्थानात म्हणजे कसं आहे, प्रसाद कौल हे जवळजवळ गोव्यात प्रत्येक देवळात प्रसाद कौल चालू असतात आणि प्रसाद कौल घेतल्यानंतर प्रत्येक भक्तगणांना त्यांचा अनुभव जास्त करून हे चांगला अनुभव त्यांना मिळतो आणि भाविक भक्त येऊन देवी जे काही सांगेल प्रसादावर त्या प्रसादाच्या मागे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे विधी असा म्हणा किंवा इतर बाकीच्या गोष्टी त्या पद्धतीने केल्यानंतर जास्त करून येऊन सांगून जातात की देवीने आम्हाला प्रसाद दिला. आमचा जो गाव आहे वरून जर बघितला जरा मोराच्या आकाराचा असल्यामुळे आज ती मोरजाई म्हणून त्यांना प्रचलित झालेली आहे इथे. अशा पद्धतीने आहे त्या पद्धतीने म्हणून तिचं नाव असं मोरजाई असं जास्त झालं आहे. पण तिचा जर अवतार जर बघायला गेला तर महिषासूर मर्दिनी आहे. महिषासूर तिच्या पायाखाली रेडा आहे. रेड्याच्या मुखातून राक्षस बाहेर